गाइस, गुड मॉर्निंग. तर आणि आमची मॉर्निंग झालं 10:30 आणि आम्ही सामकी लेट उठली आहे. दोन जाऊ दे ते हाते. आता आम्ही फोंडा बी वचपाना समजून मम्मीन ऑलरेडी नुस्तें बी थोड्यां खातीर हॅपी ईद मुबारक. होय खबर ना कितें तुमच्या खातीर. होय थोड्यां खातीर आणि मम्मी खबर ना आमी फोंड्या बी वयतली म्हणून कित्याक आमी उठत नाशिल्लो. सो मम्मीन फीश बी घेवन दवरलें बांगडे कितें. बट आयज आमकां फीश ना खावचे. सो आमी चिकन बी हाडटली कितें तरी. चिकन आमकां कशें करून जाय. एक्चुअली न्हू बिरयानी करपाचो प्लॅन केल्लो बट बिरयानी प्रोसिजर खूब आहा न्ही तो त्या खातीर. बट एक दीस आमी तो प्रोसिजर दाखयतली टायम काडून करतली ना. एक्चुअली आजूच बरें आशिल्लें बिकॉज पूण आतां वचूं बिकॉज शेनवार शेनवार आयतार एक्चुअली बरो आशिल्लो. बट आतां आमी ठाण केलें की आमी तें करपाना. बट आसूं आमी चिकनाचो रोस हें करतली चिकन आनी बांगडे बी पळोवया कितें करतली ती. सो आनी आमकां सगळें बाजारांनी वचपाक जाय बिकॉज सगळें हाडपाक जाय सामान बी कांदे बटाट सगळें कितें कितें हाडपाक जाय. आतां च्या पेल्यान च्या पिता. आतां आमी पळय च्या पिता आनी मागीर भायर सरून जातकीर तुमकां परत मेळटा परत च्या. भायर सरतकीर आमी तुमकां मेळटा. आतां आमी च्या आनी शेव खाता आनी मागीर तुमकां भायर सरून मेळटा. बाय. हे गाइस तर आमी रेडी जाली. च्या पिलो शेव खालो. हय च्या पिली शेव खालो आनी आतां आमी वयतली. रेडी जाल्यार भरपूर टायम जालो. बरोच टायम जालो म्हळ्यार 10:43 जाल्यार 11 जातले. आमी वयता म्हटल्यार पळोवया आमी कितें घेता कितें ना. हां हय 11 जातली वयता म्हणल्यार. आनी आतां वयतली आमी पळोवया कितें कितें घेतलें आनी कितें तें. सो लेट्स गो आनी आमी तुमकां मेळटा थंय वयतकीर. टाटा. आनी आमचो व्लॉग बी घातला बारीकसो कालचो व्लॉग तो अपलोड करता आमी आतां. वत येयलें मदींच स्पेसाचेर सो कसलो वास येता ना असो कोण तरी मागला दिसता. सो आमकां आनी आमचो भैया म्हणटालो भैयाचो मार्सेलचो बेतकिरे झाडचो. सो येता म्हणून पळोवया आतां तो आमकां मेळटा काय कितें तो म्हणटालो. चॅलेंज लायला तुमी बेगीन पावता काय आपूण बेगीन पावता तो. सो आमकां अशें दिसता की आमीच बेगीन पावतली. गाडी बंद कर बिकॉज तो मार्शेलच्यान न्हू आनी आमकां सांगता आपूण 10 मिनटान पावतलो काय. आमी म्हणल्यार आमी बेगीन पावतली. सो आतां पळोवया आमी बेगीन पावता. आमी जाणा आमी बेगीन पावतली आनी आमकां थंय रावचें पडटलें. येता म्हणून सांगून मे बी येवंक शकता. देवी आसा तो मे बी आमकां प्रँक करता आसतलो. येता म्हणटालो आनी मागीर येवपाच ना आपूण दुसरे कडेन गेला अशें म्हणूं शकता. गाडी वारो आमचो कमी आहा कितें कित्याक सांग गाडी आमची थंय बंद केली न्हू जाल्यार कार पावताली आनी आयज आतां गाडीचो वारो कमी आसता. तर आमी येयल्या चिकन दिवपाक सांगल्यार हे आमगे सेंटरार तें फेवरेट सेंटर. हय आमी हेच्या कडेन चिकन बी घेता आनी आयज ईद सो 1 kg कितलें सांगिल्लें आमकां 280 जाला. जाल्यार ड्रेस चिकन हय नॉट लायव. सो आतां पळोवया आतां आमी कितें चिंतता ना आतां घेवया घेतली आनी मागीर विशाल मेगा मार्टान कितें काम आसा मागीर भायर पळोवया का भाजी घेवन येवया नाका न्हू हें घेवनूच या. पाव खंय घेवया सायडीन बेकरी आसता ती बंद जाल्या. पाव नाका नाल्यार पळोवया कितें तें मागीर डिसायड करता. तर गायज आमगेले जालें चिकन घेवन. आतां आमगे ग्रो येयला तो आमकां म्हणटा आमकां मिल्क शेक दिता. कसलो तरी शेक दिता खंय. सो पळोवया तो आमकां दिता काय कितें करता तो. आतां आमी वयता. हा पळय दीस इज ब्रो किशन ब्रो आमगेलो. आयज खंय तो आमकां मिल्क शेक ट्रीट दिता. बर्थडे येवं नाशिल्लो आमगे. कितें घेता रे तूं. नो चिकू शेक खंय आनी वेनिला
किती ज्यूस घे ज्यूस करला कोल्ड कॉफी सुद्धा घेतलेली कोल्ड कॉफी कर नाही पपाया दोन सो अजून आमचे ज्यूस येऊत ना. तेणी घेतला पपाया ज्यूस आणि आम्ही 2 कोल्ड कॉफी घेतला. बट अजून येऊ ना जाल्यार रे जीपे चलना सो आमगेले कोल्ड कॉफी येयली आनी ते गेले हे येना अजून. सो तेणी वडा ऑर्डर केले आपल्याक 3 खावपाक ना तेणें आमकां ऑर्डर केले. तेका पळया तो आमकां म्हणटा तुमी खंयी शूट करता काय खंय तर तेजी कॉमेडी दाखोवपा खातीर खंयी शूट करपा पडलें ना आमकां. तुगेलो ज्यूस येना खंय रे तुमी आमचो सोंपयता तेणी पपाया ज्यूस केला आमच्या खातीर आनी आमी कोल्ड कॉफी. बरी बाहर का है बरी आसा पूण मैं यूपी का है पूण मातशी पातळशी आसा. जाय तेणी मिक्सर रावूत ना वडा खा रे वडा कंटिन्यू गेले बटाट घेवपा खातीर वयता बाजारान आनी ते पळय फाटल्यान पयले दिसले ट्रिपल सीट म्हणल्यार नाका मागीर म्हणल्यार खंय आरटीओ बी आसा जाल्यार यो पूण विदावट हेल्मेट वता आनी ते म्हणून तो कोण पुलीस पुलिसांनी हडकिता विदावट हेल्मेट. पळय पळय गाडी घेवन येयले. अरे बेकरीन कितें रावता नाका म्हणटा रावली कित्याक नाका म्हणटा न्हू ते राव 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 तर राव आतां तूं येता आसतलो राव. बेकरीन रावल्ले मनशां आमी नाका नाका सांगला आमी तशींच आमकां कितेंय सांगलें न्हू घेता बी म्हणून आमी नाका 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 करता. आमी तसोच नेचर सांबाळून दिता जाल्यार राव घे घे तूं म्हणपा जाय न्हू आमकां तशें जायना. खंय घेवया आमी भितरल्या बाजारांत या भितरल्या बाजारांत वयता आतां. बटाटे बारीक बारीक घाल तरी बरी गाडी हाडली म्हणा. कादे बटाट यो पळय आपूण आसतना आमचे कडेन दिना पिशवी सकयल पडली जाल्यार जालें. ए नाका रे तूं घे डायरेक्ट गाडये कडेन मेळटा तुमकां. पिशवी घेवप आशिल्ली तेणी. कितली गर्दी रे हांगाच रावता खरंच.
आता गो आता आम्ही येला बेकरी आता असे तर आम्ही घरा कडेन पावली बेकरीन भरपूर गर्दी आशिल्ली सो थंयच उरली मागीर सगळें सामान घेता म्हणल्यार आनी आतां आमी करतली चिकन हय ते आतां बिरयानी खंय आतां जाल्ली 11:30 आतां आमकां पळोवया कशें कितें जाता फास्ट फास्ट आमी करतली हय म्हाज्या टिशर्टाचेर उदक मारलें सो ऑल इज ऑल सो तुमकां आतां मागीर मेळटा करता तुमकांय बी दाखयता फर्स्ट हे सगळें सामान जाग्यार धरता आनी तुमकांय बी दाखयता कशें कितें कितें हाडलें तें दाखोव तुमकां आमी जाता न्ही दाखोवपाक आसूं बरें मागीर मेळटा हय कितें करता तर ही पळय आमी आतां चिकन करता चिकन येयली आनी आमकां फास्ट फास्ट करपाचें आसा हय सो आमी हेंच हें केलें सो फर्स्ट कोरिएंडर पेस्ट आमी केल्ली रेडी ना सो ती करता ताचे खातीर आमी कितें घेतला पळय आलें घेतला लसूण मिरची आनी कोथमीर कोरिएंडर ती पेस्ट करूया पेस्ट करून काडटा मागीर कांदे कितके तीनूच पुरो गी कांदे 1 किलो तें चिकन हय मातशे फ्राय करतले 3 कांदे आनी टमाट सो 1 किलो चिकनाक आमी 3 केले आनी 2 टमाट घेतले टमाट सो आमगेले अजून कांयच जावना इतके आमी फास्ट फास्ट सगळो मसालो काडून दवरला कटींग ग्राइंड पेस्ट हे केले आतां फुडलो प्रोसिजर आमी करतली सो इतके आमी सद्या करून दवरला आतां मॅरिनेशन एक करपाचें उरलां इतके हो मसालो काडला बरो जाता न्हू आतां एक सायडीन हे सगळें फ्राय करून जाता म्हणल्यार आमी हांगासर मॅरिनेट करूया सो हय टायम पळयात कितको जाला तो 1 जावपा आयले दिसता 1 जावपा आयले सो बिजी बिजी चिकन हाड सो एका वटेन आमी रायस करपाक दवरला हांगासर देन हांगासर हे चिकनाची तयारी अशें आनी अशें करून आमी करता हय फास्ट फास्ट आमच्या मानकीची मॅरिनेशन शिजता तेन्ना आमी दाखयता मागीर हेच करूं सो आमी मातशें मोबायल हातीन करता आनी ते थंय मॅरिनेशन करता चिकन म्हाजो आयकोटे काडटा हय आज संडे कसो दिसता सॅटर्डे आसूं हय सुटी न्ही सो बरें बरें दिसता आमकां सुटी आसल्यार केन्नाय मेळटा न्हू ती सो ते खातीरूच आमी लेट उठली आयज 11 टायम जालो बेगीन उठले जाल्यार असो टायम जाता आशिल्लें आमी लेट उठली न्ही सो लेट जाला सो असो मागीर मेळटा सो चिकन आमगेलें हाफ रेडी जाला हाफ मिन्स हें पळय हय पीसीस जे आसा ते आमी बॉयल करपाक पळय हांगासर दवरल्या आनी हे बी आमचे ग्राइंड करून जाले सो आतां आमी डिसायड केलें की हय शीतूय येता तें शीत जाल्लें आसा शीत बी जाला शीत आनी चिकन दोनूय आयटम आमगेले आनी सॅलड आनी आमी चिंतलें की इल्लें चिकन आमी फ्राय करूया बेश्टें हय सो तेतूंतलेच आमी रवा फ्राय न्हू तवा फ्राय मिन्स रवा लावपाना तव्याचेर भाजतले जस्ट भाजतले सो हेचेच आमी तितलेच घेतला ते आतां आमी फ्राय करता मिन्स तो म्हणल्यार हें रेडी जातलें सो हितून मिरची पावडर फर्स्ट घालून घेवपाची मिरची पावडर हे आमी पयलूच इल्लें मीठ लिंबू आनी ते ग्रीन पेस्ट घातलेली नेक्स्ट प्रोसिजर मॅगी फर्स्ट घालून घेता इल्लीशी टेस्ट आनी ही तितून घाल ग्रेवी हितून मिरची पावडर खूब तीख जावनी मातशें आनी हळदी घातलेली घालता जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी दही इतलेशें पुरो कित्याक आमचें तें इल्लेशें आसा न्हू सो दही आनी इल्लोसो फूड कलर ऑप्शनल सो आयज आमच्या जेवणाक चिकन ग्रेवी सॅलड शीत एंड चिकन फ्राय इतको पुरो कर मिक्स कर तवा फ्राय आमगेले हे आमी फक्त आतांच जेवपा पुरतेच खावपाचे घेतला चडशे ग्रेवी त्यो अजून बॉयल घेता आमचे थंय मस्त अशें जालें वाव आता एका दवरुया
हे रेडी जाता की लास्ट मागीर ताका भाजपाचें तुका आतां एक फ्रिजान घाल ह्यो हांगासर बॉयल जाता सुरी आशिल्ली ती तेजे कडेन बॉयल जावनी सो सॅलड बी कट केल्या आता फक्त ते चिकन फ्राय करपाचें उरलां मागीर आमचें जालें मागीर आमी जेतली रेडी जावना अजून मातशी बॉयल उरला मस्त अर्धे सगळें रेडी जाला कलर सुद्दां कितको बरो येयला पळय ही रेसिपी न्हू आमी शेअर केल्या तुमच्या ते मागीर मागीर ब्लॉगान दाखयतली मस्त अशें जालां तुमी पळोवपाक शकता आनी कितकें रुचकर लागता जाणा सो आतां आमी ते फ्राय करता जे आमचे फ्राय करपाचें आसा ते काय कळना डीप फ्राय करूं काय आतां अशेंच डायरेक्ट हें करूं तें आसूं डायरेक्टूच करता तें मागीर चड तेल जाता सो थोडेच करतलें सो तेल चड घालचें पडटलें सो हें गरम जाले उपरांत घालपाचें आयज टायम खूब जालो जेवपाक संडे अशेंच सॅटर्डे सॉरी संडे तसो दिसता आयज बट सॅटर्डे तुम्ही हो व्लॉग पळयतली संडे बट आमी करता तरी सॅटर्डे हय घालुया मस्त मॅरिनेट जाला दह्यान बी पयात लागना जाल्यार पुरो सकयना मुद्दम हें काळेलें घेतला नाल्यार लागतलें म्हणून घालूं घाल ओ माय गॉड गॅस सामको बारीक कर पुरो बाकीचे उरलेले नॅक्स्ट पेची ते आतां बरें फ्राय जावनी आनी आमगे तो भैया येयला ताका आमी टेस्ट करपाक लायतली तो बरें जाल्यार सुद्दां आमकां बरें रिव्यू दिवपाना आउच गरम जालें परतून घेवया आतां हें परतून घेवया आमी मस्त ना असलें बरें लागता असलें चिकन परतच ना तें अशेंच फास्ट करता आसतना अशेंच जाता तेल चड घातलें तितून असो जालें तें लागता आसलें आनी आमचे कडेन शेजवान चटणी आसा ते भैयाक आमी रेसिपी आमगेली टेस्ट करपाक लायता अजून जावना दुसरी सायडींतल्यान हांव खंय पावलें पळय जावं बरें जावनी आनी हें पळय ग्रेवी जी आसा ती आमची फूल रेडी जाली यू कॅन सी कितकी बरी दिसता थोड्या वेळान मागीर जेवतली अशें काळें बी जावं जाय गो पूण सो मस्त हें जाल्लें आसा आतां मस्त अशें फ्राय जाल्लें आसा आतां हेका आमी काडून घेता तुमी पळोवपाक शकता प्लेट बी आमी हें रेडी केल्या शेजवान कोथमीर इल्लीशी वयर ताका व्हरून दिता टेस्ट करपाक काडून जातकीर मागीर मेळटा तुमकां ते टोमला ती बॅच घालुया पळोवपाक शकता कितले मस्त टेम्पटींग आमगेले कितें म्हणलेलें आमी चिकन तवा फ्राय जाल्लें आसा आनी अर्दे ऑलरेडी जाता आतां आमी रिव्यू दिवचे पयलीं आमी दोगांय तुमकां खातान दाखयता आमकांच रूच येयला तोंडाक सामकी सो आमीच फर्स्ट दाखयतात तो रिव्यू दिला आनी म्हणल्यार आमीच फर्स्ट पळोवया जेवचे पयलींच खाता रूच येयली खावपाचें कॅमेरा सकयल दवर मातसो आपण शेजवान वीथ शेजवान चटणी वा लव चिकन बी म्हळ्यार लव आमचें एकदम जुशी लागता आनी मस्त जालें हांव कितलें बरें लागता म्हण सांगू तुका तुमकां मे बी रेस्टॉरंट घालपाचें दिसता आमी म्हळ्यार तुमी टेस्ट करपाक येवपाक शकता न्हू आमच्या रेस्टॉरंटान आनी तो पळय फाटल्यान आपूण रिव्यू दिला म्हणपाक सो आमीच तुमकां रिव्यू दिला टेस्ट करून आतां ताका दिता रिव्यू करपाक आनी आमकां सारकी गरमी जाली चिकन करता म्हटल्यार टेस्ट कर सांगला विथ शेजवान चटणी ट्राय कर रे रिव्यू आमकां सांगला आपूण बरें जाल्यार सुद्दां बरें जावन म्हणून सांगता अच्छा है खरें सांग बेश्टी अच्छा है बहुत अच्छा है आप भी लोग टेस्ट कर सकता है आप भी टेस्ट कर सकता है कोंकणीन उलय
कुकनी हमको नहीं आता, हम बाहर का आदमी है. ना यो कितें सांगता खरें सांग. बाहर का आदमी है मैं, उधर कर्नाटक से आया अभी. तुका उठता घालून कितें मैं सांगता कर्नाटक से अभी तक. आनी एका प्युअर कोंकणी अशी किशन गाडी स्टील मैं- बिस्टो हिंदी उलयता. हमारा नाम है. ते हे कर तू टेस्ट सारकी करून सांग. टेस्ट अच्छा है. तू खा गए. घे घे मम्मी पया कोंकणी उलयता तो बिस्टो हिंदी उलयता. ये देखो, ये टेस्ट मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ खा के. कोंकणीन सांग रे. ये बहुत अच्छा है. बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है उन लोगों खरें ने. सांग बरें लागता तो. बहुत अच्छा बन रहा है. अच्छा है, अच्छा है. अच्छा टेस्ट निकाला है. खरी बरी लागता म्हणून तो बरो रिव्यू बहुत दिता अच्छा. नाल्यार तो कित्याक कितें सांगता आशिल्लो. टेस्ट. बिहारी बांगडा खंय बरो दारू लागतलो. पी- कोई भी अभी ऑर्डर चाहिए तो कर सकता है. आमका काय ना बरं करायचं. पळय आतां रिव्यू करा बरें कितें. सो आमचे लंचाक आयज आसा चिकन ग्रेवी जे आमी केल्ले ते चिकन फ्राय आनी सॅलड आनी शीत. सो आतां आमी हें जेवता. तर आमचो फेस तुमी इग्नोर करात बिकॉज आमी जेवण करून आमी जाली जाम. सो आतां आमी मस्त अशी जेव सारकी 2:15 जाल्या आनी आमचे लंच मेन्यू जो आसा इल्लोसो तर आमी दोगांय कितें जेवण करपाक फास्ट फास्ट करता बट आमी आयज उठलेली लेट येयलीत आमी 12:30 सो टायम जालो म्हणल्यार टायम जालो. आतां आमी मस्त अशें आमचें लंच करून घेता आनी तुमकां मेळटा मागीर. आयज आमचो भैया बी आमच्या वांगडा आसा उदय तेणी हिंदीन रिव्यू दिलो आमगे चिकन फ्रायचो. सो आतां आमी जेवता. बाय बाय. तो हय वयता आनी आमी तेजे वांगडा बेश्टी रायड अच्छा मग हायवेचेर वयता रायड करपाक तेजे वांगडा. आनी कशी बसल्या आमी चिपकोन सारकी की हालपाक आमकां जागोच ना सुद्दां. जेवण मस्त जेवण जालें आमचें आनी आमी येता आसतना दोगा थंयसरल्यान चलत येतलो ना आमकां पावयतलो तो न्हू गो परत. तो आमकां थंय सुट्टलो बिकॉज तो खंय तरी वयता फ्रेंडाली ते वटेच्यान. तो रस्तो आतां तो रस्तो सारको वयतलो तो परत खणके पडले तो आमकां हांगासर पावन गेलो. आतां आमी दोगूय चलत वयतले. हय आनी मस्त येयला. नो मेकअप येयली आतां आमकां थंय वचपा जाय घरा कडेन. पयलीं आमी चिंतलें आमी आमच्या देवा झाडा पर्यंत थंय देतली. आतां आमी हांगासर चिंतली. सो जेवन आमची वॉकिंग मातशी जातली फाटल्यान गाडयो. सो आयज सामको संडे कसो दिसता. बरें वयल्यान फाल्यां बी संडे. फाल्यां खंय वचपा प्लॅन करूं जाय. तुमकां खबर आसा मडगांव फेस्त आसा काय कितें तें. आमकां न्ही तें फेस्ताक थंय वचपा जाय आशिल्लें बट आमी कन्फर्म ना फेस्त आसा काय कितें तें. खबर आसा जाल्यार आमकां सांगात नाल्यार आमी थंय तरी वयतली. पुरू आमी गेल्ली. पुरू आमी कशी गेल्ली आमी बिचार गेल्ली पळय सो तशी आमी गेल्ली ते फेस्ताक. आतां पळोवया फाल्यां आतां फुडलें मागीर शूट करतली. आतां जायना चलपाक. आतां आमी घरा वयता आनी रेस्ट करता. जायना चलपाक आमकां खूब फुडें वचपा जाय. चला कुत्रे बी भोगता एक आनी कुत्रो आतां पळयतालो आमकां. आनी पावस येयलो जाल्यार आमी उरलीं. पावस तसो येवपा ना बट पळोवया पावस येयलो जाल्यार दाखयतलीं आमी. आतां सद्या चलता आमी. सो आमी घरा पावली. गरमी जाली आमकां थंयच्यान येता म्हळ्यार चलता चलता गरमी जाता आनी आमी पिता हें हय मस्त लागता. कशी टेस्ट लागता सांग तेजी. ते पयलीं ते चॉकलेटी मेळटा पळय पिंक कलरान सेम न्हू सोंपलें. हय आनी डाटा. चला सो आतां आमी तुमकां मागीर सांजची बी मेळटा. मस्त आतां आमी न्हिदतली चड करून. हॅलो. सो आमी उदय साडी बी न्हेसोन शूट बी काडले फोटोज बी घेतले. तुमी पयला आसतलो तो आयज. हय आनी पावस मेळ्ळो आमकां सो कांयच जावना बरें. सो आतां आमी पिता च्या इल्लीशी
हय चाव पिता आमी. सो आयज च्या वांगडा आमी खातली केक. आयज चड काय जेवन आमी मागीर बरें काय दिसता. शूटच करूना. यम्मी यम्मी. सो आतां मेळ्ळो चाव बी आमची पिता. मम्मी बी चाव पिता. गोड गोड. चला बरें मागीर मेळटा. हो. सो आमी न्ही मागीर कांय शूटूच केलें ना. हय. आमी टी so- व्ही पळयताले आमी. आनी सो आमी आतां ह्यो व्लॉग एंड करतात. हय आमी कांय चिकन आनी ब्रेडूच खालो. आमी जेव बी ना आनी आयज फूल बिजीच आशिल्ली. सो मागीर आमी टी व्ही पयली, मातशे मोबायल घेवन बसलो. मागीर कांयच शूट केलें ना. सो आतां आमी आमचो व्लॉग हांगासर एंड करता आनी मेळ्या आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. टील देन आनी लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय बाय.